आज कर्नाटक बंद. कळसा बंडोरा प्रकल्पावयल्यान सरकाराचेर दबाव हाडपाचो कन्नडिगांचो यत्न. गोंय कर्नाटक बसी बंद. कदंबाच्यो कारवार मेरेन बसी चालू, बाकीच्यो बंद. बायणाच्यो 157 बेकायदेशीर झोपड्यो मोडल्यो. दर्यादेग लागीं आशिल्ल्यो झोपड्यो CRZ नेमाचे करताल्यो उल्लंघन. 300 पुलीस तैनात. गोवा फाउंडेशन परत सुप्रीम कोर्टात. सुदीप तामणकारय कोर्टात. लीज दिवपाचे प्रक्रियेचो तपास करचो कोर्टात मागणी. मुख्यमंत्री म्हणटा कांयच फरक पडना. FC गोवाच्या गेमीच्यो तिकेटी विकपाक सुरू. गोंयकारांच्यो फांतोडेर सावन लायनी. ऑनलायनूय तिकेटीची व्यवस्था. गोंयभर ISLचे वारें. मक्का हज यात्रेक गेल्ले सगळे 185 गोंयचे मुस्लीम सुरक्षीत. ऑक्टोबराच्या दुसऱ्या सप्तकात येतले गोंयांत. गोंयची हज समिती गोंयच्या हाजींच्या संपर्कांत. कळसा बंडोरा प्रकल्पावयल्यान सरकाराचेर दबाव हाडूंक आयज कर्नाटक बंद दवरला. ट्रिब्युनलांत हार दिसता ती पळोवन कर्नाटकान दबाव तंत्र सुरू केलां. गोंयच्यो गाडयो आडोवपाचो प्लान आसा. कर्नाटकांतल्यो सगळ्यो बसी बंद दवरल्यात. तशेंच टॅक्सी सेवा बंद आसा. ताका लागून प्रवाशाचे हाल जाल्यात. गोंयांत कदंबान कारवार मेरेन बस चालू दवरल्या. बाकीच्या सगळ्या मार्गावयल्यो बसी बंद दवरल्यात. मुख्यमंत्री बारसेकार म्हणटा बंदाचो गोंयाचेर कांयच परिणाम जावचो ना. शेनवारा कर्नाटक बंद. सुमार 900 कन्नडिगा संघटनांनी ह्या बंदाक तेंको दिला. बंद यशस्वी करपाक सकाळ सावन लोक रस्त्यार देवल्यात. कळसा बंडोरा प्रकल्पावयल्यान हो बंद घोशीत केला. केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडपाक म्हूण हो बंद. मादे ट्रिब्युनला मुखार आपली डाळ शिजना ते पळोवन कर्नाटकान ही रस्त्यार देवन ही नाटकां सुरू केल्यात. 70 ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗ ಹೋಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಏನೋ ನಿಯೋಗ ಒಂದು ರೀತಿ ಆ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा बंदाचो गोंयचेर कांयच परिणाम जावचो ना. आज बेळगाव बंद आसा. म्हादय खातीर तांचो लूक आउट तांचो प्रश्न. आपली आमची भाजी बिजी ट्रान्सपोर्टेशन बरें न्ही. आमकां भाजी बिजी बंद केली जाल्यार धंदो तांचो वयतलो. आमकां 4 दीस भाजी ना मेळत पूण आमचे गोंयकार भाजी आनीक नेटान वाडयतले. आनी कितें भाजयो करया. गोंयची भाजी ही अत्यंत टेस्टी आसता. गोंयांत येवपी सगळ्यो कर्नाटकाच्यो बसी बंद दवरल्यात. तशेंच गोंय सावन वचपी बसी बंद आसात. कदंबान कारवार वचपी बस चालू दवरल्या म्हूण कदंबा महामंडळाचो चेअरमॅन सांगता. हेर मार्गांचेर बसी बंद दवरल्यात. मात कारवारा एकूय कदंबा बस दिसूंक ना. सगळ्यो बसी पोळे चेक नाक्या मेरेनच रावता. ताका लागून प्रवाशांचे बरेच हाल जाल्यात. आयज कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान बसी ऑफ रोड दवरल्या. आमी लोकां लागून अप टू मोले ड्रॉप केल्या पॅसेंजरांक. ऑनवर्ड जर्नी हुबली, धारवाड, बेलगाम ते सगळे रूट आयज टेम्पररी हॉल्ट केले. कदंबान कितें नायट हॉल्ट बसी सगळ्यो बंद दवरल्या आनी आमची कारवार बसी चालू आहे. आतां खंय पयलींचो कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री कुमारस्वामी गोंयचे मुख्यमंत्र्याक मेळूंक सोदता. भायल्या भायर विशय सोडोवया ही तांची मागणी. गोंय मात असले गजालींक तयार ना. कितें जाता ते ट्रिब्युनला मुखार म्हूण गोंय सरकारान स्पश्ट केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बायणाच्यो 157 बेकायदेशीर झोपड्यो आयज सकाळीं मोडल्यो. दर्यादेगा लागीं आशिल्ल्यो ह्यो झोपड्यो CRZ नेम मोडटाल्यो. ताका लागून झोपड्यो मोडच्यो ना जाल्यार सरकारी यंत्रणा त्यो मोडटल्यो म्हणून तांकां नोटीस धाडिल्ली. उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशावयल्यान ही कारवाय जाल्या. ह्या वेळार सुमार 300 पुलीस तैनात केल्ले. अरे तू घर मोड बदलले त्यांना मोडून उडे रे रस्त्या ना आल्या पोलिस जा मरे फायर कर म्हणून
लोकांक दोत कित्याक मारपा लाय मरे आं अरे आम कितें वायट केलें तुका वायट कितें केलें तुवें मात आमकां मोड उडयता रस्त्यार उडयता आनी बायल बरें वयता घेवन वयता न्हू रे JCJDMA has issued the 157 order to demolish the structures. This order was issued on 4th September. The orders were duly served to the concerned parties on the 9th September. 15 days period was given to them. In spite of that, the parties have failed to demolish by themselves. So we today have commenced the demolitions at the 7 a.m. and we are now in the process to demolish all the structures numbering 157. Demolition is peaceful. There is no resistance because the parties most of the structures were the vacant. Parties were well aware that the structures are going to be demolished. They themselves have removed their belongings. गोंय सरकारान रिन्यू केल्ली 56 मायनिंग लिजां रद्द करची आणि रिन्यूवलाची सीबीआय वरवीं चवकशी करची म्हूण गोवा फावंडेशन सुप्रीम कोर्टात गेला. सुप्रीम कोर्टाचो आदेश खुट्याळाक लावन MMDR कायदो मोडून लिजां रिन्यू केल्यात म्हूण याचिकादाराचो आर्ग्युमेंट. गोवा फावंडेशनाचे केशीचो गोंयांत मायनिंग सुरू करपाचेर परिणाम जावचो ना अशें मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा. गोंय सरकारान लीज रिन्यूवलांची चवकशी करची म्हूण गोवा फावंडेशनान सीबीआय कडेन मागिल्ले. 88 लिजांतली 56 लिजां रिन्यू केल्ली. गोंयांत सुप्रीम कोर्टान मायनिंग बंदी फाटीं घेतिल्ली ताका लागून लिजांचे केशीची चवकशी करपाक सुप्रीम कोर्टा कडल्यान आदेश जाय म्हूण सीबीआयन गोवा फावंडेशनाक जाप दिली. ते उपरांत गोवा फावंडेशनान सुप्रीम कोर्टात याचिका घाली. सरकारान बेकायदेशीरपणान लिजां रिन्यू केल्यात ताची चवकशी करची म्हूण गोवा फावंडेशनान सुप्रीम कोर्टा कडेन मागला. गोवा फावंडेशनाची याचिका 88तली 56 लीज रिन्यूवल असंविधानीक. गुड्डुला सावानी आनी मायनिंग कंपन्याच्या सांगण्यावेल्यान मायनिंग बंदी फाटीं घेतना सुप्रीम कोर्टान 21 एप्रील 2014 दिल्लो आदेश लीज रिन्यूवलान मोडलो. लीज रिन्यूवल MMDR कायदो 1957 मोडटा. गोंय मंत्रिमंडळान नोव्हेंबर 2014 पास केल्ले गोवा ग्रांट ऑफ लीज पॉलिसी 2014 धोरण कोर्टाचो आदेश मोडटा. 88 लिजांचे विवादास्पद रिन्यूवलांक सुप्रीम कोर्टान मान्यताय दिल्ली ना. MMDR कायद्यात दुरुस्ती करचे पयलीं लिजांचे रिन्यूवल जाला. राज्य सरकार इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सा कडल्यान रिपोर्टाक रावतलो. रिपोर्ट येवचे पयलींच लिजांचे दुसरे रिन्यूवलाक मान्यताय दिली. ही 56 मायनिंग लीज रिन्यूवलां रद्द करची आनी दुसऱ्या रिन्यूवलाची सीबीआय चवकशी करची म्हूण गोवा फावंडेशनान मागला. दुसरे वटेन एक्टिव्हिस्ट बसवालो सुदीप तामणकारूय लीज रिन्यूवलाची चवकशी करची म्हूण सुप्रीम कोर्टात गेला. गोवा फावंडेशनाच्या याचिकेचो गोंयांत मायनिंग परत सुरू करपाचेर कांयच परिणाम जावचो ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयता. आता ह्या लोकशाही कोणी हाडूंक शकना. टेक्निकल प्रॉब्लेम जे कोर्टान गेल्या परत मायनिंग हे फुडें जातलें माझ्या अंदाजान आजच्यानूय आनी नवीन मायन सुरू जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.